सो हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली अँड वेलकम बॅक टू द चॅनल. कशी आहे सगळी तुमी बरी आहे न्ही? हांवूय बरो आहा. आनी ह्या आयच्या ब्लॉगान हांव तुमकां शेअर करतलो म्हगे पेरंट्सां गेले जे हांवें तुमकां लास्ट विडियोन हांवें सांगलोलें हांव सांगतो म्हणून म्हगे पेरंट्सां कितें जालें तें. सो फर्स्ट थिंग तुमकां दाखयता फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स ही म्हगे पेरंट्स. हो म्हगे डाडा, ती म्हगे मामा आनी तो म्हगे भाव, धाकटो भाव. सो ती आतां एक्सपायर जालो हाय. सांगो तुमकां कशें करून जालें तें सगळें. सो फ्रेंड्स आतां हांव तुमकां ही ल्हानशी म्हजी स्टोरी म्हज्या जिविता वयर हांव तुमकां शेअर करतां कितें जालें तें सगळें आनी म्हगे पेरंट्स कशें करून एक्सपायर जालो तो. सो जोण एकल्यागेले पेरंट्स आपले व्हडलो आसता सगळे आवय बापायगेले मोग कोत्ताय. हांव म्हणना मुगली स्टोरी इम्पॉर्टंट ना म्हूण, सगल्यांगे स्टोरी आहा ती इम्पॉर्टंट आहा. सगल्यांगेली फॅमिली कोण नाल्यार कोण फॅमिली मेम्बर्स गेलो आहाय, सगळ्यांकूच दूख आहा तशी म्हाकाय दूख आहा. सो चोया फ्रेंड्स, जेदोन आमी मड्यार रावतालीं म्हापसा. हांवें तुमकां पयले विडियोन सांगलेलें हांव म्हापसा रावता म्हणून. थिंगा आमगे सगळें जिवीत बरें चलतालें आख्खें. अकस्मात एक दीस अशें करून येयलो की म्हगे भाव, ल्हान भाव 7 वर्सांचो आहलोलो तो न्ही दर्याको गेलोलो, तो आनी तेगे फ्रेंड. हय. सो थिंग तो बुडोन उदकान मेलो. मडे गज्जे कडेन हें सगळें जालें तें. दर्यान बुडलो, तेगे फ्रेंड गेलो तो धांवून गेलो, तेणें ताका साल्वार केलो ना. थिंग न्ही माती मिशिनां मात काडटालीं शेवाळी, ती न्हंय आसत ती तांकां दिश्टी पडलो. मागीर तेंच्यांनी तरी काडली बॉडी, तेगेली वयर दवरली आनी मागीर आमकांय बी सांगिल्लें. आमकांय बी खबर नाहलेली कितें जालें तें. एक फॅमिलींक आमकां फॅमिली भितर घात जालो जायतो. म्हगे धाकटो भाव गेलो म्हूण म्हगे पेरंट्स, दोगांय पेरंट्स शॉक जालीं, आख्खी फॅमिली शॉक जाली. सो हें जालें फ्रेंड्स, अशें करून जालें आनी म्हगे भाव सोंपलो. आतां कित्या लागून जालां, कशें करून जालां हें सगळें देवा खबर. देवा जाय तें केन्ना चुकना फ्रेंड्स. सो तेजे उपरांत दुसऱ्या दिसा शिमित्रीन वयलो. शिमित्रीन मिस जालें, सगळें जालें. म्हगे डॅडी हार्ट एटॅकेन शिमित्रीन पिड्डार जालो. खूंय मडे एगोचेर, मड्याच्या छातिंगा. हय. हें सेकेंड डे जालें. मागीर डॅडीक म्हणटू जालें, इंतेर जालो, सगळें केलें आनी मामी सीक पडली म्हगेली. मामी सीक पडली आनी 4 वर्सांनी मामी कॅन्सर जालो. मामी म्हगे घरान कामां वयताली, हावज वायफ अशें करून घरान काम करता तेशें करून. ते कॅन्सर जालो आनी ती हें जाली. सो अशें करून जालें फ्रेंड्स म्हगे जिविता वयर सगळें. आनी म्हगे पेरंट्स गेलीं म्हाका सांडून. देवा जाय जाल्लोले देव म्हाका पेरंट्सांक दवरपाचो म्हूण सांगता, पूण ना. म्हगे धाकलो भाव, म्हगे डाडा, म्हगे मामा आयज काल म्हाका सगळीं सांडून गेलो आहाय. देवागे घोराय बी आहाय फ्रेंड्स. म्हाका जायत दूख जालें. जेदो आमगे एक फॅमिली मेंबर वयता जायतें आमकां दूख जाता. सगल्यांगे जोण एकल्यागे फॅमिली मेंबर गेलो आहा सगल्यांकू काळजान दूख आहा. हांव म्हणना मुगली स्टोरी इम्पॉर्टंट ना म्हणना फ्रेंड्स. हांव तुमगेलें सांगता, जोण एकल्यागे स्टोरी आपल्याक दूख जालो, हर्ट जालो आहा. हांव हें कित्याक तुमकां शेअर केलां सगलें. कोण अशें करून शेअर कोन्नाय आपल्यागे हें जालें तें जालें, कोण शेअर कोन्नाय. पूण चोया फ्रेंड्स, खरें तुमकां सांगता, संवसारान आमगे पेरंट्स आहाय, भाव भयणी आहाय, सोयरीं आहाय, तेन्ना आमी एकवटान मोगान भोंवपाची, रिस्पेक्टान भोंवपाची, तांकां बरे भशेन ट्रीट करपाची, हॅपिनसान आमी हॅपिनस शेअर करपाचें डे टू डे लायफान. फाटल्यान रडोन फ्रेंड्स केसलो फायदो ना. मागीर दूख गळोवन आसतना आमी बरो रावनाय आनी फाटल्यान मागीर आमी रडटाय. सो फ्रेंड्स, फाल्यां दीस आमी चोयले ना फाल्यां कितें जाता तें. आयज देवान दीस दिला, आयचो दीस आमी खुशालकायेन भोंवन काडपाचो सांगातान. उलयना जाल्यार आमी उलोवपाची. आमी कितू दुस्मानकाय धरलो आहा हें सगळें सोडपा फ्रेंड्स. आयज तो म्हाका चोय केसो जिवितान म्हाका भोगलाय चोय. हांव आतां एक्सुरो पडलो आहा चोय, पूण म्हगे फॅमिली आहा चोयताय. फॅमिली सदां आसतली, पूण आवय बापूय जो ना तो केन्ना परत येवपाना. एसो काळजा दूख लागलो आहा, एसो काळजा दूख जालो आहा. पयलीं तें आमकां कांय कळना. पयलीं आमकां हो सगळो भायलो संवसार दिश्टी पडटा. संवसार आमकां खंय वचपा जाय, आमगे कामां आमकां जालो जाय, आमकां सगळी हे वस्तू संवसारी जे वस्तू आहाय ती दिश्टी पडटाय. आमकां मनीस म्हणल्यार नाच जालो आहा फ्रेंड्स. जायत दूख जालो फ्रेंड्स, काळजा. जशें की तुमकांय जालें आसतली, तुमगे कोणा फॅमिली मेंबराक सगळें जालें आसतलें. म्हजी मॅसेज इतली फ्रेंड्स की आमी बरे भशेन आमगे पेरंट्साक ट्रीट करपाचें. आमी खंयच्या भायल्या गांवां आहाय खूंय वयताय, आमगे पेरंट्साक हिंग केन्ना सांडपा न्ही, ना म्हण एजड होमांनी घालपा न्ही, खूंय घालपा न्ही. तांकांय सांगातान आमचे सांगातान दवरपाचें आनी आमी बरें करून रावपा फ्रेंड्स. सो हें हांवें म्हगे तुमकां शेअर केलां फ्रेंड्स. केशें को लागोलें, कितें लागोलें कमेंट करून म्हाका सांगाय. म्हगे काळजान दिसोलें हांवें तुमकां शेअर केलें. कित्याक म्हाका तुमकां फटोवपा नाका. हांवें तुमकां लास्ट विडियोन पासून सांगलोलें हांव तुमकां फटोवपा ना म्हूण. म्हाका कांय हें करपा नाका. गेलें तें गेलें, जालें तें जालें.
अशें करून म्हणलो हा काम जालें आनी वयस मेलो म्हूण आनी तेशें करून मुगे जॉब गेलो हा फ्रेंड्स क्विटा कामा लागून आम वयताय आमकां कोण हाती धरून व्हरना या रे बाबा ना आम कामा लागून वयताय पूण आमगे कोणा आयकपा सोदनाय जेदोन सॅलरी इन्क्रिजमेंट येता जावं आनी कितें येता आमगे कोण आयकनाय फ्रेंड्स मजबुरी आमगे कोण आयकनाय हीच जालो हा प्रॉब्लम जालो आम कोणा ब्लेम करना मागीर कितें जाता तें सगळें देव चोवन घेता कितें जाता तें मुगे जॉब गेला कितें गेला मुगे हें जालें तें फ्रेंड्स सॅलरी लागून जालां म्हाका फट मारपा नाका सॅलरी इन्क्रीज कोट म्हणलो सॅलरी इन्क्रीज केलो ना कितें करया आयज हांव गेलो फाल्यां दुसरो मनीस येयलो रोकडो गरीब मनशांगे कोण चोयताय गरीब मनशांगे कोणाक केर ना फ्रेंड पूण तुमी म्हाका अशें करून कमेंट्स केले तितून म्हाका एक होप मेळ्ळो आहा आनी तितून म्हाका एक करेज मेळ्ळो आहा की आम लायफ सांगपा न्ही फाटल्यान कितें जावं सिट्युएशन तेशें करून उरना सिट्युएशन चेंज जाता आम चिंत्ता एक आनी जाता पळय बोल्दें पूण हांव एक होप घेवन रावलो आहा जाता तें बरें जाता आनी कितें जाता तें देव देवा खबर आहा म्हूण सो हें हांवें तुमकां सगळें फ्रेंड्स शेअर केलां थँक्यू व्हेरी मच तुमकां सगळ्या काळजान सान मोग असो सदां आनी हांव कितें आहा तें बरें हाडटलो आनी हांवें व्लॉग्स केलाय ते फाल्यां सावन हांव व्लॉग्स तुमकां घालतलो हो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन व्हिडिओ हांवें केला फ्रेंड्स सो मुगे व्युवर्स आहाय खूंय चोयताय सगळे कडेन सो तुमकांय बी कळपा बरें म्हण हांवें सगळें केलां फ्रेंड्स हें सांगिलां सो म्हाका न्ही फ्रेंड्स वायफाय लागून प्रॉब्लम जाता तेका लागून व्हिडिओ शॉर्ट घालपा पडटा तेका लागून ल्हान ल्हान व्हिडिओ घालता आनी फाल्यां सावन तुमकां डेली मुगे लायफ फ्रेश मुगे व्लॉग्स चोवपा मेळटले फ्रेंड्स सो कितें हांवें तें सगळें सांगिलां आतां हांव जॉब ट्राय कोत्ता खूंय मेळ्ळें जाल्यार वयतलो अदरवायज चोया म्हणटा केश को कितें जाता तें सो आतां हाचे घराको आहा आनी सगळें मीस पीस आयज 7 दीस सगळें जालें मीस पीस सगळें जालें काबार केलें येयल्या घरा कडेन आनी कितें आतां काम करपा जाय सो फ्रेंड्स हो व्हिडिओ हांव हिंगा एंड कोत्ता आयचो हो व्लॉग नासलेलो हांवें जस्ट मुगे जिवितावर तुमकां शेअर केलो सो थँक्यू व्हेरी मच गॉड ब्लेस यू ऑल मोग आसो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ बाय बाय टेक केअर फ्रेंड्स सी यू